आयचे आमचे पॉडकास्ट आमी जे पळय इंजिनियर रिक्रुटमेंट स्कॅम जे पळय गोंयांत जाला ताजेर करूंक सोदतात. इंजिनियर रिक्रुटमेंट स्कॅम हें एक भूत आनी तें BJPच्या मानगुटेर बसलां. फाटलीं 2 वर्सां ती ही मानगूट मान सोडना आनी BJPक ताजो एक मोठो असो आकांताचो धक्को असो बसला. 2 वर्सां नंतर आतां परत बसला. 2021 वर्सा पावसकर हे PWD मिनिस्टर आशिल्ले. तेन्ना हे 350 इंजिनियर्सांक PWDन घेवपाचे आशिल्ले. ताजे रिजल्ट भायर फुटले, तांचे मोठे स्कॅम जाले. पावसकराक फुडें तिकेट मेळ्ळी ना. पावसकर उबो रावलो, पावसकर पडलो. आतां एक डायनामीक मिनिस्टर निलेश काब्राल ह्या खात्याचो मंत्री आसा आनी परत हें भूत त्या बाटलेंतल्यान भायर येवन परत BJPच्या सरकाराचेर बसला. कारण परत एकदां हें स्कॅम म्हणून बोवाळ जाला. अशे तरेचें जेन्ना भूत स्कॅमाचें भूत जेन्ना भायर आसता न्ही तें सामकें बाटलेन सामकें तें बूच मारून बंद करून तें सामकें हें करपाचें आसता. पूण तें सरकाराक जमलें ना. आतां सद्या तें भूत परत भायर येवन तें सामकें आतां ठरलां की निलेश काब्रालाचो बळी वतलो. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा ते प्रमाण दिल्लीच्यान सामकें हाय कमांडान सांगलां 24 वरां भितर निलेश काब्रालान राजिनामो दिवपाक जाय. आनी हेंच तो स्कॅम, हो स्कॅम कितें हें आमकां समजून घेवपाचें आसा. आनी आयचे पॉडकास्ट आमी ताजेरच घेतात. 350 इंजिनियरची पदां सरकाराक भरपाक पारदर्शक रित्या वेवस्था करपाची गरज आशिल्ली. आमचे कडेन गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसा. ह्या गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशना मार्फत ही पदां भरपाची गरज आशिल्ली. कारण ही म्हत्वाची पदां फुडल्या 20 वर्सांत PWDन हें काम करपाचें आसात. गोंयचे रस्ते, बिल्डिंगो, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पायाभूत सर्वलती हे सगळे कामां ह्या इंजिनियराच्या हातान आसात. आनी तुमी अशे तरेन पयशे घेवन वायट पद्दतीचे इंजिनियर जर PWDन घेतले जाल्यार फुडल्या आमच्या साधन सुविधा, पायाभूत सुविधांची अवस्था आवतीकाय कितें जातली हाचो अंदाज केल्लो बरो. 2021 वर्सा जेन्ना पावसकर हे PWD मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना ही पदां वयर सरले आनी तांची जेन्ना परिक्षा घेतली इंजिनियरीची ह्या पदा खातीर तेन्ना पूर्णतः गोलमाल आशिल्ले जे तेन्ना भायर आयिल्ले. आनी हो गोलमाल कसो जाल्लो की प्रश्नपत्रिका लोकांनी कोऱ्यो दिल्ल्यो, बरयनासतना दिल्ल्यो आनी ते सामके नेटान कोरे दिवन भायर सरल्यान सांगताले की आमीच सिलेक्ट जातले. आनी त्या परिक्षेक बशिल्ल्या बऱ्या इंजिनियरांनी जे उमेदवार आहात तांणी भायर येवन सांगलें की लोकांनी कोरे दिल्यात आनी ते छाती ठोकपणान सांगतात आमी सिलेक्ट जातले. आनी जेन्ना तांचो रिजल्ट आयलो तेन्ना बोवाळ जालो की अरे जे वायट पद्दतीन परिक्षा दिवन गेल्ले, जे पेपर कोरे दिल्ले, जे परिक्षाक परत फेल जाताले इंजिनियरिंगाच्या, ते थंय इंजिनियर म्हणून आयले. आनी स्वाभावीक आसता जेन्ना 350 पदां असतात तेन्ना सत्ताधारी पक्षाचे सगळे आमदारांक दिसता की आमकां इल्ले वाटे मेळचे. पूण तांकां कोणाक वाटे दिवना. पावसकरान आपल्याक जाय तशे मनमानी पद्दतीन हे रिक्रुटमेंट केल्ले अशे तरेचे भायर आयले आनी तेन्ना बोवाळ जाल्लो. म्हूण तातूंतल्यान मागीर पावसकाराक वचचें पडलें. तो ताजो इलेक्शनान पराभव जाल्लो. पूण हो धडो BJP सरकारान घेवपाक जाय आशिल्लो. विशेश करून निलेश काब्राल जो ताजे नंतर जो पळय मंत्री जालो ताणें हो धडो घेवपाक जाय आशिल्लो की पळयात आपलो जो पळय पयलींचो जो मंत्री आहा ताका वायट पद्दतीन वचचें पडलें, ताजो इलेक्शनान पराभव जाल्लो. तेन्ना अशे तरेचे पोस्ट भरप, इतले पोस्ट भरप आसता न्ही तेन्ना लोकांचे बारीक नजरो आसतात. म्हणटकीर आमी मागणी केल्ली ती अशी की ही जी पळय पदां आसात की 21 ते 2023 ह्या काळांत आनीक जवळ जवळ 150 ते 200 इंजिनियर तयार जाल्यात गोंयांत. तांकांय ह्या सगळ्या वेवस्थेन तुमी वांटेकार करून घेवपाक जाय. म्हणटकीर ही 300 पदां भरतना परत तुमी एप्लिकेशन मागयात, परत पोस्ट आवट करात, परत ताजी वेवस्थीत एक सिस्टम तयार करात, परत ते पोस्ट गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशना कडेन दियात, तांकां ते भरपाक लायात. आनी तांकां जी पळय परिक्षा ते घेतले ताजो रिजल्ट 24 वरां भितर आवट जावपाक जाय. तो पारदर्शक रित्या वचपाक जाय. ह्या वेळार तशें जालें ना. ह्या वेळार कितें केलें, जे पळय पयलीं लोक एग्जामीक बशिल्ले तांकांच परत संदी दिली. तांकांच जेन्ना संदी दिली तेन्ना लोकांच्या मनांत परत दुबाव निर्माण जाले. इतलेंच जालें ना, परिक्षा त्या पद्दतीन घेतली त्या पद्दतीन परत लोकांनी दुबाव व्यक्त केलो की ही सारकी जाली ना. आनी ताणें सांगिल्लें की 48 वरां भितर आमी हो रिजल्ट परिक्षेचो जाहीर करतले. पूण 48 वरां जावन 8 दीस गेले, 15 दीस गेले आनी 4 म्हयन्या नंतर अचानक ताणें रिजल्ट डिक्लेअर केलो. आनी तो रिजल्टूय तांणी अशे तरेन डिक्लेअर केलो की कांय लोकांचे फक्त नंबर आयले, ह्या नंबराक मेळ्ळा. मागीर त्या लोकांची नांवां येवना. इतल्या खातीर नंबर घाले की लोकांक कळचें न्हय हे खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले, हे लोक कोण आनी कशे पद्दतीन तांकां हे जॉब मेळ्ळ्यात. आमकां तर इन्फॉर्मेशन मेळटा अशें काणकोणच्या एकाच घरांतल्या घोव आनी बायलांची निवड जाल्या
ह्या पदा खातीर. म्हणटकीर ऑटोमॅटीक एक 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 दुबाव निर्माण जाता की हें कितें जालां. ताजेर कितलेशे आमदारांनी बोवाळ केलो. आमकां तर म्हायती मेळटा की भाजपाच्या म्हत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट तक्रार दिल्ली केल्ली, गृहमंत्र्या कडेन केल्ली. अमित शाह तांणी कळयलें की गोंयांत हें परत एकदां स्कॅम जाला. ही तक्रार JP नड्डा BJPचे अध्यक्ष तांचे कडेन तक्रार केली की परत हे स्कॅम जाला. आनी जेन्ना तक्रार वयर मेरेन पावता तेन्ना ताची दखल BJP घेता अशे तरेचे आमचो अनुभव आसा. आनी तातूंतल्यान अमित शाह हांणी आमकां मेळटा म्हायती प्रमाण गोंयचे सार्वजनीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांकां दिल्लीक आपोवन व्हेले आनी तांकां सांगलें की हें जें पळय चल्लां हें अती जालां, यू हॅव टू इमिजिएटली रिजायन. आनी तांकां 48 वरांची तांकां नोटीस दिल्ली. आतां ती 24 वरांचेर आयल्या आनी तांचो राजिनामा केन्नाय येतलो अशे तरेची म्हायती आमकां मेळटा. इतल्यान जायना. म्हजे कोतान PWD मिनिस्टरान राजिनामा दिवपाकूच जाय. कारण हे अशे तरेचे रिक्रुटमेंट स्कॅम जेन्ना जाता तेन्ना पात्र उमेदवाराचेर अन्याय जाता, एक असंतोश निर्माण जाता. आनी तो एक मॅसेज वता की गोंयची अशे तरेची सरकाराची म्हत्वाची पदां तांची पावणी जाता. इतलेंच न्हय तर कशे तरेचे लोक सरकारान येतात हाजे संदर्भात एक तिडकेचे ल्हार लोकां मदीं पातळटा. आनी आनीकय एक जाता की अरे आमी बरे शिकतात, आमी बरे तरेन पास जातात, आमी गोंयांत आमकां रँक मेळयतात. आनी तातूंतल्यान एक अशें जाता की ह्या कॉलेजींतले भुरगे बरे तरेन रँक मेळयतात. गोंयांत आतां खाजगी लेवलाचेर इंजिनियरींग कॉलेज सुरू जाल्यात, थंय बऱ्यांतली बरी शिक्षण वेवस्था निर्माण केल्या, थंय बरे भुरगे तयार जातात. तांकांय जर संदी मेळना जाल्यार गोंयान भितर सरकाराचे विरुद्ध एक पूर्णतः एक असंतोश निर्माण जातलो, राग येतलो आनी तिडकीचे ल्हार निर्माण जातले. ताका लागून आतां सरकारान कांय उपाय घेवचेच पडटले. पयलो उपाय म्हळ्यार ही जी पळय आतां दुसरी परीक्षा घेवन जे पळय रिजल्ट पळय जो डिक्लेअर केला आनी 350 जे पळय पोस्ट भरपाचे गेल्या ते पूर्णतः ती जी पळय वेवस्था ती स्क्रॅप करपाची गरज आसा. परत तुमी पदां मागोवपाक जाय. इतलेंच न्हय तर फाटल्या 2 वर्सांचे नवे इंजिनियर तयार जाल्यात तांकां तुमी संदी दिवपाक जाय. आनी जे आतां फाटल्या 2 वेळा जे पळय कितें हेजे पळय कितें स्कॅम जाल्ले ताची इन्क्वायरी करपाक जाय. इन्क्वायरी इतल्याच खातीर मंत्र्याक त्या पदा वयल्यान काडलो म्हणून जायना. इन्क्वायरी इतल्याच खातीर कारण अशें म्हणटात की प्रचंड पयसो ह्या भुरग्यांक दिवचे पडिल्लो. आतां तर अशे लोक आतां खाजगीन उलोवपाक लागल्यात की 30 लाख ते 40 लाख रुपये मेरेन प्रत्येक पदा खातीर दिल्ले. म्हणजे इंजिनियरचे जर समज 350 पदां आसात आनी 30 लाख जर प्रत्येक पदा खातीर दिवचे पडले जाल्यार कितले पयसो इनवॉल्व जातलो. आनी कांय जाणांनी तर 2 वेळा तो पयसो दिला. म्हणजे पयलो 2021 तांकां पयशे दिवचे पडिल्ले, ते पयशे कांय तांकां परते मेळनात. आतां तांकां परत पयशे दिवचे पडल्यात. हे दीस इज ए ब्लंडर. आनी इतलो पयसो हे गरीब लोक आसूं शकतात, तांकां गरजेवंत आसूं शकतात, कांय जाणांक तर सरकारी नोकरी इतल्या खातीर जाय कारण तातूंत एक स्थिर तातूंत भितर तांकां एक जॉब मेळटा. तांकां आपल्या कुटुंबाचे, तांकां आपले एकूण आपले फॅमिलीचे बरे तरेन आपण पालन पोशण करूंक शकतो ह्या पयशांतल्यान किंवा ह्या स्थिर नोकरेंतल्यान अशे तरेची एक उमेद आसता. खंयच्यान तरी भांगर ते घाण दवरतात, कोणा कडल्यान तरी उसणे पयशे घेतात, बँकेंतल्यान कांय जाणां रीण काडटात आनी पयशे घेवन हे अशे तरेन पयशे दितात. आनी ताजो जर अशे तरेन जर पूर्ण दुरुपयोग, पूर्ण तर भ्रश्टाचारी मार्गान जर जॉब भरतात आनी जॉब भरतना अन्याय परत करतात जाल्यार दीस इज येदे व्हडले फटिंगपणां आनी ब्लंडर. आनी म्हाका दिसता हो शाप सरकाराक लागतलो. आनी ते परत ते भूत जर भायर आयले तर सरकाराचेर सबंद सरकाराची गची ते आवडटले हाची म्हाका खात्री आसा. म्हणटकीर परत असली भुतां निर्माण करनाकात. परत सरकाराची जी पळय इमेज, काळें जे पळय खत लागलां, काळें जे पळय तिबो लागला तो ते खत ना करपाचो प्रयत्न करात. कारण एक स्कॅम फाटले वर्सभर आमी पळयतात. प्रत्येक स्कॅम येता. सरकारचें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना म्हणून आरोप जाता. सरकाराचेर ज्या पद्दतीन नोकरेक आमदार आनी मंत्री पयशे घेतात त्या संदर्भांत लोकांक राग आसा. आनी हो राग जेन्ना वाडत वता न्ही तेन्ना कितलेंय स्थिर सरकार आसूं, आमी म्हणटात ह्या सरकाराक जो 33 लोकांचो तेंको आसा, पूण तातूंतल्यान लोकांक तुमी थाकाय दिवंक शकनात. सरकार स्थिर आसत, केंद्रांतल्या सरकाराची तुमकां पूर्ण तेंकोय मेळटा आसत, पूण लोकांचो जर राग वाडत न्ही, असंतोश निर्माण जायत जाल्यार म्हाका दिसता तातूंतल्यान खूब एक खर उजो निर्माण जातलो. आनी त्या उज्यान भले लासून गोबर जावंक शकतात. तेन्ना लक्षांत घेयात अशे तरेच्या भुरग्यांच्या भविश्या कडेन खेळनाकात. भुरग्यांचे नोकऱ्या कडेन तुमी खेळनाकात. बरे लोक जे पळय तयार आहात इंजिनियर तांकांच घेयात. परत ही सिस्टम पारदर्शीक रिती तयार करात.
गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन जर तुमी निर्माण केल्लें आसत ताजे मार्फतच पदां घेयात आनी हाजे फुडलीं जी सरकारान पदां निर्माण जातलीं ती पदां गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशना मार्फतच भरतले अशे तरेन एक जाहीर निवेदन तुमी करात. म्हाका दिसता लोक मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदना कडेन रावल्यात. ह्या निवेदनाची लोक वाट पळयतात.